आम्ही स्टार क्वेश्चन वयतात. स्टार क्वेश्चन नंबर 1, श्री प्रताप सिंह राणे. इज पोस्टपोन्ड. No. No, there is a postponement. Nothing. No. All are unstart. Rani is not there. Star question number 2, Praveen Dati. Again, No. we did the same thing, obituary references. Star question number 3, Anthony Monserrat. No, the last budget. Second last. Nee. 3 is a club question. So somebody should ask nothing, right? It is a club question. Which one? 3. 3. Babuji is not there. Rafa Sridhar is there. Tony is not there. Digamar Gawa is not there. And Alex Regional is there. Called, no? Cannot be. Okay. विचारायचा तो. Star question number 4A, Francis Silver. Not there. चल पुढे. Question number 5, Nekha Hankar. Speaker, sir. Yellow पुढे 4. Speaker, sir, I may be asked question number 5B. 5B. Yes, sir. Answer is given on the assembly portal. Speaker, sir, हांवें क्वेश्चन विचारलेलें की एक्सपान्शन ऑफ जेट्टी केल्या काय म्हणून. म्हाका आन्सर येयला येस म्हणून की आत्ता एट प्रेजेंट थोडीशी वाडयता पळय ती एक्सपान्शन म्हणून. पूण हांव मिनिस्टराच्या लक्षांत हाडूं सोदतां की ह्या हावजान ह्या एका 2-3 क्वेश्चनां हांवें घातलेलीं तिनायकूय दुसरे भाशेन आन्सर येयल्या. आनी प्रॅक्टिकली जेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंटान मांडवी फिशरीक जेन्ना हँड ओवर केल्ली तेज्या उपरांत कितकेशेच पटीन इलिगल एन्क्रोचमेंट केल्लें आहा. आनी विथआउट द परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट आनी लॅक्स एंड क्रोज ऑफ रुपीज हॅज बीन इन्वेस्टेड. तेन्ना म्हाका जाय की ह्या हावजानूय पयलीं हांवें घातलेलें ऑनरेबल मिनिस्टर आसलो तेजे कडेन हांव पर्सनली रिप्रेजेंट केल्लें. तेणें म्हाका हावजानूय एश्युरन्स दिल्लें, पर्सनली गेलें तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें की थंय जेट्टी माफिया जाल्ली आहा. थंय जी ओरिजिनल गोंयकार आहा ते ना. जे फिशरमॅन ट्रेडर्स आहा इन्क्लुडींग आमचो ऑनरेबल मेंबर ह्याच्या सारकिल्यांचे पासून डिझायनां बंद केल्लीं गोंयकारांची. सो तें लिटिगेशनूय घातलां हायकोर्टाक आनी हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे ताका हें दिलें, रिलीफ दिलें आनी ताका डिझल दिलां. सो सगळें उलोवच्या पेक्षा म्हाका इतकेंच जाय की ते विजिलन्सान घालून हे सगळे स्कॅम काडटले काय म्हणून. आनी जीं आन्सरां डायरेक्टरान दुसरे भाशेन दिलां तेजेरूय तूं कितें एक्शन घेतलो काय म्हणून. स्पेसिफीक जाय जाल्यार सगळे उलयता. म्हाजे कडेन सगळे पेपर आहा. रजिस्टर ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी मिस्टर खाजनेकर म्हणून जो आसलो हेणें तेजेर स्ट्रिक्चर मारलेलें आहा, रिकवरी केल्ली आहा आनी तेजेर एक्शन घेवचें म्हणून गव्हर्मेंटाक दिल्लें आहा. पूण ते सगळें कांयच करूंक ना. स्पीकर सर, आमचे मान्य म्हणजे कलिगान जे प्रश्न मांडला ऑन मालीन जेटी की एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल हियर विथ मी. पहिले तुम्ही जेटीचे लेंथ स्पेसिफाय केला स्पीकर सर. पहिले जेटीचे लेंथ आसलेले एक्झिस्टींग लेंथ 171 मिटर ओल्ड जेटी आणि जी आता एक्सटेंशन प्रपोज केला 84 मिटर्स स्पीकर सर. आणि टोटल म्हणून ती आता जेटी सगळी धरून पयलींची आणि आतांची म्हळ्यार 255 मिटर लांब जातली.
दुसरें तुजें एप्रिहेन्शन आसा ऑन illegal encroachment or illegal construction. And in spite of inquiry or in spite of direction from the department to remove that, आज पासून काढला मी स्पीकर सर. हे हांवूय तेंय मानून घेता कित्याक इट इज ऑन द रेकॉर्ड बट आमची एरिया खुबशी एनक्रोच जाल्ली आसा. I need to check whether it is for port activities or for any other commercial activities, Speaker, sir. And तिसरें सांगता तो कोर्ट केस आहा म्हणजे it is not on the record of my department that there is a court case against these structures, illegal structure or encroached structures. अजून पर्यंत आमकां कोर्टांतल्यान कांय नोटीस येयल ना. So I am not aware of the court case at present, Speaker, sir. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टराक कोर्ट केसीचे हांव नंबर बीन सगळें दिता. ऑलरेडी इट इन हायकोर्ट एक आतां एक्सटेंशन जें जालां ती बॉक्सां ऑफिशियली 25,000 पर इयर घेता आनी अनऑफिशियली लाखांनी रुपया घेता आनी दे आर टेकिंग ऑन द ट्रस्ट. ते ट्रस्ट गव्हर्मेंटान ऑथरायज केला त्या ट्रस्टाक की ते पयशे तशे थंयसर त्या पर्टिक्युलर बॉक्स दिल्या उपरांत ताका पयशे घेवपाक. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा, तुमकां जाय जाल्यार हांव सबमीट करतां की हे फिशरीज जेट्टीच्या नांवार जी चलता 5-10 वर्सां तेजेर स्ट्रिक्टली विजिलन्स घालून तूं तें रिकवर करतले काय म्हणून म्हाका कितें एश्युरन्स जाय. थंय गोंयकाराची जट्टी, फिशरमॅन कम्युनिटीची जट्टी, एक ऑनरेबल MLA ऑफ द हावस जेन्ना ते जे स्वता डिजल बंद करता आमच्या सिल्वर साहेबाचें तेन्ना ते खंयच्या लेवलाचे स्कॅम आसतले आनी खंयच्या लेवलाचे माफिया आसतले हे जाणून घेवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जे मान्य आमचे कलिग्स सांगतात ते सारके कित्याक वी प्रोवायड दोज बॉक्सीस टू दी फिशरमॅन हू आर इनवॉल्व इन फिशींग. पूण ते घेताय स्पीकर सर आमचे नोदरी हाडले आसा. आतां हांव डिस्कस करतालो म्हणजे हेड्स आहा तें कडेन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्सां कडेन ते घेता लोक आपली बेनिफीट आनी दे सेल टू द थर्ड पार्टी. आतां आमच्या गांवांनी भोंवता स्पीकर सर ते नुस्तें घेवन तांकां विकता एट अ हायर प्रिमियम. सो तेजेर हांव आय वील पूट माय मायंड ऑन दॅट टू स्टॉप सच मिसयूज ऑफ दीस स्कीम. इट इज गिवन अंडर स्कीम कोल्ड स्टोरेज करपाक आमी ते मार्जिनल फिशरमॅन आहा तांकां, ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तांकां त्या प्रमाणान दिता. दे शूड नॉट मिसयूज दी गव्हर्मेंट स्कीम सो दॅट दुसऱ्यांक विकून तेज्या सुबेज पयशे घेवन तेज्या हें करपाक. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, ही फिशरीज मांडवी फिशरीज जे एस्टॅब्लीश केला आनी करता आसतना जे बाय लॉज आहा आनी गव्हर्मेंटान फिशरमॅन कम्युनिटी वयर सरपा खातीर गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी हँड ओवर मांडवी फिशरीज दिल्या. तेन्ना हांव मागता मिनिस्ट्रान की एज पर बाय लॉज थंय मेंबर आसतले काय कितें. आयज मांडवी फिशरीज मेंबर जे आहा ते हाय क्लास लोक आहा, उच्च समाजाचे लोक आहा, जेणे करून बाय लॉज जे पळय आसले एस्टॅब्लीश करपाक रजिस्टर करपाक त्या बाय लॉजा प्रमाणे मेंबर आसतले काय कोणी कोणाची ट्रॉलर घेतली आनी तो भितर येतलो आनी फिशरीजाक मेंबर जातलो. स्पीकर सर, तेका नॉर्म्स आहा. They have to register the societies under the Registers Act before. And तेजेर तेंचे कॉन्स्टिट्यूशन आहे स्पीकर सर. फिशरीज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कॉन्स्टिट्यूशन आसता. सो आय वील चॅक whether there is a provision for any non-fishing who is not doing any fishing activity can be a member or can be the shareholder of such society. If it is not in the bylaws, definitely it is illegal. पूण एकूच म्हाका तुमी आश्वासन दिया की हे बॉक्साचे स्कॅम आनी जे खरे सिल्वरा सारकिल्ले जे ओरिजिनल फिशरमॅन आहा हेंच्या सारकिल्ल्याचे डिजल बंद करप. म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल टिकलो आहा ताकाय खबर आहा ती की तेजेच कॉन्स्टिट्युएन्सी तीक लोकांक आतां डिजल दिना. आफ्टर 2 years गोंयचे ओरिजिनल फिशरमॅन 4-5 आहा आनी तेंचे आसतले कॅथलीक कम्युनिटी 10. पूण ह्या लोकांचे डिजल बंद करता आनी हे कोण फिशरमॅन नासलेले लोक चलयता ती. म्हणून ती एश्युरन्स एक जाय की तूं एक्शन घेतलो आनी विजिलन्स थ्रू सगळी इन्क्वायरी करतलो म्हणून. Glenn, should I reply? Yeah, I assure the Honorable
MLA that I will go into the detail to check the illegalities. And as regards to release of subsidy, Speaker, sir, आमचेकडे 189 सुमार pending asa for release of subsidies to the original fishermen. So ती आमी release करतले because it is already kept, sufficient provision in the budget is there. Glenn Diglo. सर हो प्रश्न आमचे ऑनरेबल मेंबरान निलकंठ घातला एकदम महत्वाचो प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न आय बीन फॉलोइंग अप फ्रॉम द लास्ट टेन्युअर रिगार्डिंग मालीम जेटी एक्सपान्शन मागता ते बरोबर आसा पूण तिंचोर कोण हिंचे फिशरमॅन चडशे भायले लोक आसा आनी आमचे ते स्वता असले गोंयकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हज्या मदर सांगला अबाउट 5 लाख बरो भायर पडलो इवन आय थिंक फ्रॉम पोरवोरी इफ आय एम नॉट मिस्टेकन and also from French Sylvia. Anga kadun tanjani systemic bahar malele asa. And there are lot of illegalities over there. Itli moti file kelli asa. There are a lot of follow-ups have been doing. Amka खूप आश्वासन दिल्ले asa. आमच्या सरकारना फाटीन अजून काय झाले ना दिस हे आपले पोप फिशरमॅन आर टोटली आउट ऑफ बिझनेस. तू म्हणता तो बरोबर आसा थोडे आमचे गोंयकार काडटात आनी कोणाक दितात मे बी बट एज फार एज these 6% are concerned, I don't have the name right now. I could remember one name. One is Alankar and other names I could give later. Honorable Minister. Bude. एक बोडे म्हणून आसा हांगा काडून सिस्टमॅटिकली भायर उरला कित्याक इगो प्रॉब्लेम जालो आसा दीज पीपल हॅव टू बी रिइन्स्टेटेड दे इमिजिएटली ते इश्यूज म्हाका दिवचे बिकॉज देर इज अ सिरियस प्रॉब्लम एन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू सिरियसली लुक इन टू दीस बिकॉज दीज पीपल आर सफरिंग द फॅमिलीज आर सफरिंग एंड दे आर बेसिकली ट्रेडिशनल फिशरमॅन स्पीकर सर हें चलचें ना आमी गोंयकाराचे खरे गोंयकार आमी हांगा खंय भशेन हांगा बॉक्सां आपले निश्चय फीश विकपाचे आमी तांकां खंय भशेन विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम आमी तांकां परत ती बसोवपाचे हे आमी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां इश्यून दिवचे हावजाक म्हणजे इतलीच मागणी आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव सदांच म्हणटा देवान ती फीश दिली जाल्यारूच वी कॅन हार्वस्ट द फीश ते पासत हे जे थोडे फिशरमॅन इनडिसिप्लीन करता आय डोंट नो फॉर देअर ग्रीड ऑर फॉर देअर नीड लॉर्ड हॅज गिवन अस सफिशियंट फॉर आवर नीड्स नॉट फॉर आवर ग्रीड्स म्हाका दिसता हें कितेंय पूण भायर उडोवपाक वा आपले मायट दाखोवपाक रायट दाखोवपाक हिंग खुबशें चल्लेलें आसा लास्ट टायम आमी रेज केल्ले इवन इन कुटपणा देर आर ग्रुप्स विदीन ग्रुप्स I don't know for what. If there is no discipline in carrying out their fishing activities, I will see that to utilize the sufficient laws under the Indian Penal Code or a Police Act. And I will discuss with CM also to maintain discipline in the respective fishing jetty, Speaker, sir. कित्याक ना जाल्यार एक दीस येतलो it will go beyond our hand. They may create law and order problem. And तुझे जे specific case आहे, Speaker, sir, कोणाक भायर उडयले ते तांकां मातसो तूं यू जस्ट गेट देम टू मी आय वील हियर देम पर्सनली आनी कित्याक भिवून भायर उडयले ओ कायद्याचेर भायर उडयचे इन्वेस्टिगेशन करुया आनी विथ युअर हेल्प आय वील सी दॅट टू पुट डिसिप्लीन इन माली जेटी. I appreciate that, but there are a lot of gundagiri and dade going on that Malim jetty. We should stop. And हे भायले मनीस आसात आमचे न्हू आनी आमच्याच मिसा मनीस ताका सपोर्ट करता गोंयकार कोणा पळय ते. So please ensure that they are reinstated. स्पीकर सर हो गव्हर्मेंट म्हाका सदां चडशे भायल्या लोकांक प्रमोट करपाचो गव्हर्मेंट जालो आयक रे देखो हिंगाय ते आउटसायडर येवन हें कोत्ताय पॉयंट ऑफ ऑर्डर खंय गेल्या तेणी दाखोवचें खंयच करूंक ना तो वगीत जो आहा पळय न्ही ताका संवय जाल्ली आसा आमी गोंयकारांकूच प्रमोट करता सगळी कडेन आनी फॉलोय करता वगीत कितेंय सांगूं नाका हावजाक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवची न्ही. स्पीकर सर सीएमान उलयला आतां हांव उलयतां बट सांगता ते सारकें सांग आनी वीथ प्रूफ सांग. हिंगा हे जेटीचेर दे आर मॅनेजींग सच अ वे दॅट आमगे ओन गोंयकारांक तेणी भायर मारलो आहा आनी चीफ आनी ऑनरेबल मिनिस्टर सांगता आपण चोयतलो आनी एक्शन घेतलो आमकां वाय डोंट यू टेक ओवर इट एंड डू द नीडफूल एर केस इन केस ऑफ अदर बँक्स अदर थिंग्स यू हॅव टेकन ओवर एंड डन इट दॅट इज वाय आय मेड अ चार्ज ऑन दॅम. Simply, I have not made a charge on them. On other things, Goa State Cooperative, दुसरे Goa Urban, तुम्ही हें केलां तुम्ही हेच पयलीं I am taking back to you on. You have taken over this. You have appointed. You have तांकां even elected bodies. एक minute. In the cooperative movement, even elected body हा ती तुम्ही charge घेवपा दिलो ना हेच पयलीं. Similar, I am not saying you don't do it there. We have जेन्ना तुमी केलें तेन्ना आमी we have raised those issues. Here is a case, similar case. Take over it.
Why are you hesitating to take over it? That is why I'm making a charge on you. Simply I'm not making a charge on you. So long this issue has been taking, ते डिझल दिनाय कोणाको गोंयकारांक 4 जाणांक त्या बाडेन रोडटाय थिंगा आपल्या डिझल दिना म्हणून आनी डिझल कोणाक गेले डिझल गव्हर्मेंट सबसिडी दिता गव्हर्मेंट कोणाक गेलो आमगेलो इट इज व्हेरी क्लियर दॅट इज वाय आय एम टेलिंग यू नाव यू गिव एन एश्युरन्स तुका जो तर ही नो यू टेक ओवर इट पुट द गोन्स इन प्लेस डू समथिंग स्पीकर सर Okay. हे फिशींग बिझनेस स्पीकर सर मालीम म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा बाब ग्लेन आनी हांव हो विशय म्हाका दिसता आवर्तान फुर्ताडो मिनिस्टर आसतना हो फिशरीज तेन्नाच्यान विशय घेत आसा आनी ह्या विशयाचेर आज पर्यंत तोडगो मेळना ती स्वता माफिया जावन बसल्या थंय जाल्यार म्हाका खबर ना पूण स्पीकर सर फिशरीज मालीम फिशरीजा कडेन इट इज डिझल दिवपाक सबसिडी दिवपाक ट्रॉलर लावपाक ट्रान्सपोर्टेशन चल्लां तें सगळें पयलें स्पीकर सर इज अ बीग कन्सर्न इन्क्लुडींग इलिगल सेलिंग ऑफ फीश इन दॅट एरिया तर नुस्तें कोण विकता भितर रिटेल अलावड आसा काय ना खूब प्रश्न काडल्या कांयच जावना पूण आतां फिशरीज मिनिस्टर आयिल्लो आसा म्हाका कॅटेगरिकल एश्युरन्स दी की यू वील कम ऑन द सायट हांगा एसेंब्लीन बरयता एश्युरन्सीस सगळे बरें आसा यू टेल अस वेन यू वॉन्ट मायसेल्फ ग्लेन नीलकंठ ऑल 3 of us will come we will categorically on site physically you see what is the issue there and give necessary directions in the interest of Goikars, in the interest of maintaining that place, कित्याक तो प्लेस जाला mess स्पीकर सर गार्बेजाचे कोणाक पडिल्ले ना पंचायती कडेन केअर ना दे डोंट इवन केअर फॉर एनी बॉडी आनी हाज्या खातीर स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑन सायट येवन जितले आमी विशय काडले आनी आनीकूय विशय आसा जे हांव आतां हावजान आनी टायम वेस्ट करचो ना यू कॅन टेक इट ऑन सायट वेदर इज रिटेल सेलिंग ऑफ फीश सबसिडी दिवना डिझल दिना दादागिरी खंय चल्ल्या इलिगल कितलें वाडयलां सगळें तुका थंय डिटेल्स मेळटले आनी एक्सपान्शन करता आसतना स्पीकर सर दीस एक्सपान्शन वॉज टेकन विदाउट अ थॉट प्रोसेस इज मालीम टुडे प्रिपेर्ड विथ दॅट स्ट्रक्चर जेन्ना प्लॅन केल्लो तेन्ना पयलीं प्लॅन केल्ले आज ते रहदारी वाडल्या लोक वाडल्या संख्या वाडल्या रस्ते तशें ना तातूंत आर वी प्रिपेर्ड टू टेक द एक्सपान्शन ऑर डू यू नीड टू रिव्यू दीस डिसिजन हे सगळ्यो गजाल्यो म्हाका दिसता तुमी थंय सायटीर येवच्यो आनी पळोवन मागीर वी वील टेक आय वॉन्ट अ कॅटेगरिकल एश्युरन्स ऑफ द मिनिस्टर फॉर फिशरीज दॅट ही वील कम केन्ना येतलो आमी येवन बरोबर जॉयंट मिटिंगेन थंय तोडगो काडया Minister, एक minute. Davdekar, give answer at a time. जो मालीम जेटीचो प्रश्न आसा त्या प्रश्नाक लागून हांव एक प्रश्न आनी रेज करता की आमी ह्यो फिशरीज डिपार्टमेंट जेटी ट्रॉलरां खातीर बांदता मालीम बांदल्यो कुटबॉन बांदल्यो बाकी कडेन बांदल्यो हाजे पसून तुमकां मेंटेनन्स खर्च कितें जाता आनी तुमकां रेवेन्यू कितें येता तुमकां रेवेन्यू हेजे पासून मेळटा काय कितें Churchill, सर हे फिशिंगाचेर जी म्हाका म्हायती पळय आहा त्या प्रमाणे म्हाका सीएमाक कळोवपा जाय हे फिशिंगाचें एक एसोसिएशन आसलें पयलीं एकूय एसोसिएशन टोटल गोवा एक एसोसिएशन आनी त्या एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आसलो हांव आनी तेन्ना आमची कितें जाय पणजे विचारताले आमच्यांनी बेतलां सावन पणजेकारान बेतलां येवपातालीं वास्को वचपातालें वास्कोलांत येवपातालें हिंगा आनी कितें जालां आतां हे सगळे पळय आमचे मेंबर सांगता ते प्रमाणे सारकें करेक्ट आहा एकल्यान दादागिरी केली एकल्यान दादागिरी केली मालनीचे जे पळय जेटी आहा ती ते पणजेकार कोण घेवन रावले वास्को जेटी आहा ते वास्को घेवन रावले आनीक बेतुलकाराचे बेतूल घेवन रावले हे 4 कोणीन जालो हो प्रॉब्लेम आनी स्पिकराचो एक प्रॉब्लेम कितें आहा जो पळय फिशरी मिनिस्टर प्रेसिडेंट पडिला तेणें पळय कितें सांगलां तें जावपा जाय कारण हे हावजांत लास्ट टायम तुमकां खबर आसतली लास्ट टायम हे हावजांक हांवें आवाज केलो जो मेंबर सिल्वेरा तेगेली बोट थिंगा घेवन आहले तुमी सगळे आहले तुमी हावजांत तेगेलो बोट घेवन आहले तेन्ना हांवें आवाज केलो बोट कित्याक घेना काय म्हणून आनी उपरांत तेगे बोट गेल्या अशें अशें करून गोंयकारां गेले बोट तर घेयनाय गोंयकारां तर थिंगा हें करनाय जाल्यार हेजेरय म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर फिशरी तेणें कितें सांगिल्लें सारकें आहा तूं तेजी टोटल इन्क्वायरी कर कित्याक पयलें एक एसोसिएशन आसलें ही एसोसिएशन एकल्यान करून जोण एकल्या आप जाल्ले जाय तेच कोताय सो हेजेरय तुवें इन्क्वायरी करपा जाय Minister. स्पीकर सर फिशरीज धंदो हो एक्टिविटीज इज द ओल्डस्ट एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ गोवा
पयले बाबडे आमचे व्हड्यान माताले, हातान माताले, कांटाळे माताले. वेन द मॅकनायज बोट सिस्टम येयली, मॅकॅनिकल बोटींग सिस्टम, ट्रॉलर म्हणटा येतरीच हें सगळें कन्फ्युजन स्टार्ट. कित्याक दिस ट्रॉलिंग बिजनस स्पीकर सर इनवॉल्व्स लॉट ऑफ लेबरर्स हू आर नॉट अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. नंबर 1. तूं फाल्यां ट्रॉलर 1 तारखेच्यान दर्यांत गेलो जाल्यार आमचे कुटपणान जेटीकाल हांव रिपोर्ट घेतालो 3,000 मायग्रंट वर्कर्स आर इनवॉल्व इन द फिशींग बिजनस स्पीकर सर. तो एक भाग जालो. दुसरो जे ट्रॉलर्स पयले थोडे आसलेले, थोडे आसता चर्चिला खबर आसतली, व्हेरी फ्यू. आतां चड जाले ट्रॉलर स्पीकर सर. आनी एक गोंयकार ट्रॉलर घेता स्पीकर सर आनी दुसऱ्यांक चलोवपा दिता. दिस इज नॉट इथोस ऑफ द गोवन स्पीकर सर. ते साबलेट कोता, मालक घरां बसता ट्रॉलर ओनर म्हणून. आमी काल देखून सोसायटी कडेन उलयताले, I will not allow anybody to involve in fishing business unless and until he personally registered. एक VRC आपल्या नांवान घेता, दे सबलेट आनी दुसरोच पात्रांव जाता. आनी विथ दॅट तेंचे हेजेर दादागिरी चर्चिलान सांगता ते भाशेन कुटपणां दे डोंट एलाव एनी अदर्स अनलेस एंड अंटील द इमर्जन्सी टेक्स प्लेस. सो हे हांव सगळी कारवाय करतलो. आय वॉज डिस्कसींग विथ CM ऑल्सो. आतां रेव्हेन्यू हाडून बाबा धावलीकरान म्हणा कितलो रेव्हेन्यू येता. रेव्हेन्यू ऑल्सो येना, आय एग्री. बट आमी चॅक करतले कितलो देखून रेव्हेन्यू आतां आमकां स्ट्रीमलायन करून सरकार हाडपाक मेळटलो. कित्याक आमगे ती फीश इज अ स्टेपल फूड. आमगे सारकें गोंयकारांगे त्या पासत आमी सरकार आय वील डिस्कस विथ CM हाव टू रेग्युलेट द सिस्टम सो दॅट आमकां इनकम येवपाक रेव्हेन्यू येवपाक रेव्हेन्यू जनरेटींग ही एक्टिविटी अशी जावपाक. दुसरो बाब रोहनान म्हणला म्हाका सायटी आपयता. रोहन बाब आय एग्री विथ युअर सेंटिमेंट्स. कित्याक हिंगा पड इतले डिजॉर्डर जाल्ले आसा. नॉट इवन माली जेटी, तूं खंयचे जेटी वच कुटबण बाब चर्चिलायन सर. आतां कित्याक लागून जाला, कोणें एनकरेज केलें तांकां इलिगलिटी करपाक, हें सगळें कोण कोता, हिंगा कोण माफिया आहा हेजेर चवकशी जावपाक जाय. आय रिक्वायर द हेल्प ऑफ पुलीस ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट. आमी तर आमचे डिपार्टमेंट ऑफिशियल गेला, दे मे नॉट कॉपरेट, दे मे नॉट गिव द रिपोर्ट. So I request Honorable Chief Minister, before the fishing season starts, please see that to deploy the respective police inspector of that concerned area, to see that to maintain law and order. And tisro bab Chichilacho problem are the common jetties. Minister, just tell us when you can make a categorical visit to the... Exactly, I'm coming to that point. And Malin jetticher jo charcha chalat mutri, I have more interest to visit first Malin jetty. Because you said last 10 years, kitli varsa issue chalta. And I have confidence that we will see that to create a discipline in the fishing activities, Speaker sir. And after assembly, I mean, Baba Rohana Kanik, even you can come, who has raised the issues. आमचा नीलकंठ बाब म्हाका स्पीकर सर म्हाका आन्सर देव. जेन्ना पणजेकारांक डॉग सेपरेटू, बेतुलकारांक डॉग सेपरेटू, वास्कोकारांक डॉग सेपरेटू, अशें कितें तें. म्हणजे आमच्यान बोटी आतां आमी एक्सिडंट जाले आमच्यान भितर सरपा येना. हें पयलीं आहलें हांव पडी आहा एसोसिएशना प्रेसिडेंट आहा तेन्ना सगळे बोटी खंय वचपा जाली. आतां हें वचपाचें ना. इबान कितें प्रॉब्लेम जाल्या पासून नुस्त्या मोद जाता जाल्या पासून घेवपाच नाही. हो म्हाका दिसना गोवा गव्हर्मेंटान व डिपार्टमेंटान कायद केलो म्हणून. इट्स अ लॉ बाय इट सेल्फ, बाय तुमचेच कडे सगळे एसोसिएशन एकठांय जाला आनी त्या पासून हांव चॅक करतलो स्पीकर सर. हो बाबा कितें डिसिजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर डिसिजन ऑफ द रिस्पेक्ट. फ्रांसीस लास्ट सप्लिमेंटरी. असेंब्ली वेळा घ्या मरे विजय. असेंब्ली वेळा स्पीकर सर, 60 days बॅन ऑपरेट 31st लिफ्ट जाता आनी 1 तारखेर सावन फिशींग बिजनेस स्टार्ट जाता. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टराचे नोंदणी काडूंक सोदता आनी मिनिस्टराच्या जे फाटीं TB रेल्वे स्टेशनाचेर खुबशे लेबर मायग्रेंट येयले आनी सगळो आवाज जाल्लो गोंयभर हे लेबर खंय वयता काय म्हण. तेच बरोबर आतां नेली 10,000 एबाव लेबर येवपाचे आसात इन झारखंड, ओरिसा, बिहार, कित्याक फिशींग बिजनेस स्टार्ट जाता म्हण. सगळे गोंयान कोण लेबर. पूण आतां बोटींचेर कोण रावना न्हू, बायलेच रावता. हें मातशें मनान धरचें. जेन्ना हे भायले लोक येतले, पुलीस तांकां आडायतले. तुवें इन्स्ट्रक्शन दिलां आसतलें स्पीकर सर, कित्याक हो फाटीं लेबर येयला म्हण. कित्याक हांव नोंदणी काडूंक सोदतां. हे जे येतले नियरली 10,000 सुमार येतले ट्रेनीचेर, तेन्ना तुवें पुलिसांक सांगचें हे लेबर खंय वयता, कोणाचे बोटीर वयता. नाजाल्यार ट्रॉलर सगळे बंद उरतले,
फिशींग बिझनेस बंद उरतले. हांव तुमकां नदरेक हाडूंक सोदतां हें फिशींग बंद जायना जावपाक. व्हेरिफिकेशन कोर खंयचे ट्रॉलरार वयता, कोणाची बोटी रोयता, कोणाक खंय वयता, पेन्जीम, बेतूल, वास्को खंयच्या सेंटराचेर. पूण ना जाल्यार तुमी तर बंद केले, ते पुलिसांक पयले भिवन लोक लागून येवपाक ना, मायग्रंट लेबर येवपाक ना, नाल्यार बंद उरलें. टोटल फिशींग बिझनेस बंद उरतलें. स्पीकर सर मनार दवर आनी हे येता ते खंय वयतात तें मातशें व्हेरिफिकेशन कर. ओके. Thank you, Speaker. तेजें आनी ना जजील पुरो. आनी सप्ली मेळ्ळी ना, आनी सप्ली मेळची ना. आमचे हे ट्रॉलरांचेर काम करपाक गोंयकार कोण ना. आनी ट्रॉलर इतले जाल्या म्हणटा सारकें ऑनरेबल मिनिस्टर प्रमाणे. पूण हांव म्हणटा जेन्ना हे पड येताय आज हे वोकार पड येताय कामाक, तांकां CMन लक्ष दवरचो, विचारचें खंयची बोटी वयताय, कितें वयताय ते भायर बरोवन घेवन तांकां सोडपा जाय. कित्याक नाल्यार बोटी सगल्यो बंद जातले. ऑनरेबल मेंबर सिल्वर सांगता सारकें बोटी बंद रावल्यो सगळें पेलत जातलें. स्टार क्वेश्चन नंबर 6A. ग्लेन डिक्लॉ. May be permitted 6A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, this is regarding pending vigilance's cases. And the Department of Vigilance is a very, very important department in the state of Goa, Speaker sir. Again, Prashna Vitalalo, whether there is any shortage of staff in Vigilance Department? Yes, sir. Second, the details of employees in the Vigilance Department with designation, ते दिल्ले आसा इलेक्शनान. तेजे उपरांत, who goes for investigation when on field, ते भी दिल्ले आसा, Director of Vigilance, Anti-Corruption Official. But how many, the total number of investigating officers and the number of cases that are assigned to each investigating officer? 4 numbers of investigating officers. Vigilance officer, number 1 has got 28 cases, number 2 has got 15 cases, Vigilance officer 3 has got 17 cases, and the 4th normally deals with complaints, Speaker sir. Speaker sir, overall about 60 cases are there. But मुझे एक प्रश्न आसा, for last few years, I would like to know, after the department, after the cases being booked, how many have been acquitted and how many cases have been. Of course, that person, Vitarungna, if my Honorable Sam can give it to me, how many cases for last 2012 till date have been, after the cases being registered, have been convicted and acquitted, Speaker sir? Speaker sir, opening balance of the complaint is in 1,254. In 2018 and 19, the added complaint for these citizens 281. The total number of complaint goes to 1,535. The number of complaints closed during the year 2018-19, which is at 360, and now the total number of the complaints pending is 1,175. हितूर 1,175 एट प्रेजेंट केसीस ज्यो आसा ह्यो त्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा. तुवें विचारला तेजेर सांगता ही सहसा इन्क्वायरी जी आसा ही गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जी आसा हांचेरूच चालू आसता. आतां हितूर जाता कितें की विजिलन्स डिपार्टमेंट सस्पेंड करता. सस्पेंड केल्या उपरांत बरेचशे फावटी ते हायकोर्टाक वता. हायकोर्टाक गेल्या उपरांत ते परत आसा तशें एकदां रिइन्स्टेट जाता. हायकोर्टान तांकां परमिशन दिलें जाल्यार. दीस इज रिगार्डींग द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. रिगार्डींग द C and D कॅटेगरी स्टाफ, ऑलवेज ज्याची कंप्लेन विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन येता, विजिलन्स डिपार्टमेंट फर्स्ट दे आस्क इन्क्वायरी टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान ही कंप्लेन आयल्या ती कित्याक आयल्या आनी तेजेर कितें हें स्पीकर सर विचारलें वता. आनी ताजेर जर एक्शन घेवपाची आसत जाल्यार C आणि D कॅटेगरी स्टाफाचेर एक्शन ही त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान घेवपाची आसता. आमचे विजिलन्स डिपार्टमेंट घेयना. ओन्ली दोज आर द ऑफिसर ग्रेड स्टाफ दे आर एक्चुअल कंप्लेन हें जें आसा पळय न्हू ती विजिलन्स डिपार्टमेंट घेता. त्या खातीर C and D कॅटेगरींत परत एकदां म्हणजे आमी तांणी एक्शन कितें घेतली हें सुद्दां परत ताचो रिपोर्ट जो आसा हो विजिलन्स डिपार्टमेंट घेता. त्या खातीर कितले बाकीचो डिटेल्स जो आसा तुका जाय जाल्यार दिता. स्पीकर सर, प्रश्न उत्तर बरें आसा पूण I want to ask Honorable Chief Minister that once a case is registered
isn't there should be a time bound within so many period of within 2 or 3 months or 4 months or 6 months. The matter should be inquiry करून मागीर फुडें व्हरपाचें नाल्यार तें एक्विडल करपाचें भायर उडोवपाची केस कित्याक चडशे ऑफिसर आमचे आसा थोडे म्हणटा सर आमी इनोसंट आसा थोडे इनोसंट आसा ते हातून ना स्पीकर सर एंड तांचे मॉरली दे आर वेरी डावन द ऑफिसर्स so it becomes the bureaucrats sort of in a very confused situation speaker sir and there are some cases which actually where actually ताणें कितें केल्लें आसा generally is create a problem तो scot free जाता speaker sir so हाजे बद्दल there should be a time bound service where with time bound limit that case should be finished and then if charged sheet take it forward if acquitted it goes scot free because हाजेर कितें मातशें mechanism derive करचें पडटलें the vision department because people are waiting. Everyone's waiting because they want action. Once we, in fact, there's an example, and already one case was booked in my constituency, and there's another one which is going on now. It took almost about 4 or 5 years, and people are asking, "Sir, कितने चलता है? MLA बाप कितने चलता है?" Now the file is moving from helter skelter, and finally they tell me today it's been charge sheeted. Of course, once it's charge sheeted, the court takes its own time. But in the meantime, the inquiry should be done within a time-bound, specific time. That is only my request, Speaker sir. Speaker sir, Vigilance Department is not coming under the time-bound services of the हितून येना. Time-bound services जी बाकीची सगळी डिपार्टमेंटां येतात तितून हे डिपार्टमेंट येना. दुसरी गजाल तेणी जें सांगलां हांगासर खुबशी डिपार्टमेंटां इन्वॉल्व आसा. डायरेक्टली जेन्ना एखाद्याचेर गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर कंप्लेन येता तेन्ना फर्स्ट कन्सर्न डिपार्टमेंट लागता ताचेर कोणी कंप्लेन केला तें लागता ताचेर सगळी इन्क्वायरी जाल्या उपरांत एकदां वेन इट इज एन गॅजेटेड ऑफिसर आमकां गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हांचेंय परमिशन जें आसा हें घेवचें पडटा आनी ताज्या उपरांतच करता. ह्या डिपार्टमेंटान थोडोसो स्पीकर सर स्टाफूय कमी आसा हांगासलो स्टाफ भरती केल्लो ना ताज्या खातीर ही सगळ्यो सर्विसीस करता आसतना थोडोसो डिले जो आसा हो डिले जायत आसा बट हेन्स म्हणजे म्हाका दिसता बट ताका लागून तांच्या डे टू डे रुटीन हातूंत कांय प्रॉब्लेम येना थोडेशे ताचेर इन्क्वायरी परत इन्क्वायरी आय.ओ. घालचो पडटा इन्क्वायरी ऑफिसर्स घालचो पडटा ताचेर तो डिपार्टमेंटल घालचो पडटा परत ताचेर म्हाका दिसता पी.ओ. कितें तरी प्रेजेंटींग ऑफिसर 2 ऑफिसर आमी अपॉयंट करता एक आय.ओ. करता इन्क्वायरी ऑफिसर आनी प्रेजेंटींग ऑफिसर एंड वीच इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट आतां त्या कन्सर्न हो गव्हर्मेंटाच्या खंयच्या तरी डिपार्टमेंटांतलो गॅजेटेड ऑफिसर आसता एकदां अकॉर्डिंग टू डॅट ऑफिसर म्हणजे ताजो वेळ आनी बाकीचे सगळे घेवन तो तेजी केस प्रेजेंट करता दुसरो तेजी इन्क्वायरी करता आनी देन दे आर सबमिटींग द रिपोर्ट टू द अवर डिपार्टमेंट्स ही सगळ्या इन्क्वायरी प्रोसेसान हे सगळे इन्वॉल्व असल्या कारणान डिले जाता बट तश्यो स्पेसिफीक जर कोणाचे हे आसत जाल्यार म्हाका सांगल्यार जाता. स्पीकर सर बट आमचे एज मेन्शन केल्लें आसा दॅट स्टाफ इज शॉर्ट ताचेर मातशें तुवें जाता बेगीन स्टाफ घालपाचें इम्पॉर्टंट आसा डिपार्टमेंटान वीच एवर स्टाफ इज शॉर्ट दॅट हॅज टू बी गिवन टू दॅम इमिजिएटली स्पीकर सर थँक्यू. सी आनी डी कॅटेगरी स्टाफाच्यो ज्यो आसा ह्यो आमी जाता तितके बेगीन केसीस ज्यो आसा ह्यो डिस्पोज करीत आसता कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडून दिता आनी भितर एकदां कशें आसा स्पीकर सर हांगासर संवय जाल्ली आसा थोड्या डिपार्टमेंटांनी विदीन द डिपार्टमेंट एकामेकाचेर कंप्लेन घालतात म्हणजे बऱ्याच जाणांक आपल्याक एखादो जर त्रास करपाचो आसत जाल्यार ती कामां जी आसा म्हणजे त्या डिपार्टमेंटाचो मनीस भायल्या मनशाक सांगता तेजेर घालता. खरो म्हणजे हो एटिट्यूड बंद जावपाक जाय स्पीकर सर कारण गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आमी बरें एनवायरमेंट जर करतले आसत जाल्यार आमकां रिलेशन्स बिटवीन द स्टाफ हे बरें आसपाची गरज आसा हांगासर थोडोसो त्या पद्दतीचें हें एनवायरमेंट डेवलप करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर Annexure 2 सिरियल नंबर 42 आणि सिरियल नंबर 60 स्पीकर सर रेव्हेन्यू मिनिस्टर असताना बाब अलेक्स रेजिनाल्डान एक केस हाडली 2 and 60 ना Annexure 2 सिरियल नंबर 42 आणि सिरियल नंबर 60 इन Annexure 2 स्पीकर सर रेव्हेन्यू मिनिस्टर असताना अलेक्स रेजिनाल्डान आमकां एक क्वेश्चन विचारलो ऑन सेरुला कोमुनिदाद एंड दीस सेरुला कोमुनिदाद जे पेपर वर्क जालें स्पीकर सर which was all forged papers, which was communicated by Reginald in the floor of the house, and I promised him immediate action. Full Serulacho 39,000 square meter एक बरे example, जातून मामलेदार आणि administrator कसे joint venture करून, administrator कुमुदाद joint venture करून
सेरुला कुमुदाची लँड विथ द कुमुदाद तेन्नाची कमिटी कोण आशिल्ली ती तांकां घेवन कशें करता मेल्ल्या मनशाचेर कितें जाता हें सगळें उदाहरण रेजिनल्डान प्रेजेंट केलें. आय स्टडीड दॅट केस स्पिकर सर आस्क फॉर इमिजिएट एक्शन. लास्ट असेंब्ली सेशनान स्पिकर सर जातकर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक जो मामलेदार अटॅच आशिल्लो तो इमिजिएटली सस्पेंड जालो. दुसरो एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्दो ही कम्स अंडर दीस वॉज रिपोर्टिंग टू द पर्सनल डिपार्टमेंट. आय हॅव बीन टोल्ड इज अ कझिन ऑफ वन ऑफ द पॉलिटिशियन्स म्हणून. आज पर्यंत स्पिकर सर आय एम टोल्ड दॅट ह्या हाजेर फुडें कांय वचूंकूच ना. जे इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें तें सगळें सबमीट केलां. जे रिलेवंट इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें तें फ्लोर ऑफ द हावस रेजिनल्डान दिलां. आमी एग्जामीन करतकर जे मेळ्ळें माय ओन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे सबमिटेड इट टू द विजिलन्स डिपार्टमेंट. स्पिकर सर आज पर्यंत हो भुरगो should have been immediately suspended prima facie so that there is no interference in the case. Investigation is carried out because the offense is of criminal nature. Speaker sir, vigilance departmentan आज पर्यंत ह्या सिरियल नंबर 42 चेर कितें एक्शन घेतला आनी घेवना जाल्यार कित्याक घेवना आनी आतां सीएम हाजेर कितें सांगूंक सोदता तें म्हाका कळपाक जाय. स्पिकर सर ताणें केस नंबर 60 ही जी रिफर केली म्हाका कोणाचें ना 160 42 and 60 दोन्ही येता. 42 आसा पळय इज रिलेटेड टू पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ द Right. ऑफिसर And इन द 60. सेम केस. Right. 60 इज रिलेटेड टू अनदर ऑफिसर इन द सेम केस. 60 चेर एक्शन जालें. इट इज द विजिलन्स. इट वॉज टू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एक्शन. रायट. 42 चेर एक्शन जावना अजून पर्यंत केस इज जस्ट लेफ्ट. हांव येता न्ही तेजें 60 चेर ऑलरेडी जाली. कोण तो नांव घेयना बट ही इज अंडर हांव नांव सस्पेन्शन. घेवना. नांव घेयना ही इज अंडर सस्पेन्शन. आनी तूं 42 म्हणटा पळय न्ही ओके ताजेर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी आयओ आनी पीओ जो आसा वो ऑलरेडी हें जाल्लो आसा. Speaker sir, जेन्ना prima facie revenue department has already suspended one officer and told that this case is of serious nature, land तुम्ही transfer केले private नावार muted केले land parcel change केली as 38,000 square meters of land. Speaker sir, that boy should have been suspended prima facie first, not that he is not interfering. Investigation is a process. बाकीचे सगळे प्रोसेस तुमचे करा. सस्पेंड पयलो करात. आज पर्यंत सस्पेंड कित्याक करूं ना. 4 महिने जाले 5 महिने जाले सस्पेंड तो जावना. कित्याक जावना. आज पर्यंत आयोन कितल्या फाटी ताका आपयलो. आतां पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें. पॉयंट जालो तेजेर. आतां पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें. लास्ट सेशन. स्पिकर सर हाजेर आयओ अपॉयंट जो आसा पळय न्ही वो रिसेंटली जाला. कदाचित हेजी फायल जी आसा खंय पेंडींग आसली म्हाका खबर ना पण हेजी म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे हेजर जवळपास एक 20 ते 25 दिसां पयलीं हेजो आयओ आनी पीओ हे दोगूय अपॉयंट जाल्ले आसा. ताच्या खातीर हांव परत एकदां ह्या केसीत कितें तें पळयता मॅटर एक्झॅक्टली म्हाकाय खबर नाशिल्लें. Speaker sir, IO is to be appointed fine, but prima facie जेन्ना revenue department has given you the whole thing, first from personal department which you are again the chief minister, you have to give the suspension orders to him. तातूनच खरें डायरेक्शन वतलें की सरकार कायद्यानुसार काम करता, एक्शन घेतला, इंटरफियरन्स ऑफ ऑफिसर इज नॉट कमिंग इन अँड देन तुजो आयओ अपॉयंट कर, तांच्याकडे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू कर, सगळें कर. दॅट इज टू युअर विजिलन्स डिपार्टमेंट. पर्सनल डिपार्टमेंट तुजें डिपार्टमेंट. थंय पयलें इमिजिएटली सस्पेन्शन काडटाचें. नाल्यार स्पिकर सर द फियर इज आतां सद्याच्या हातून की इंटरफियरन्स इज ऑलरेडी स्टार्टेड आनी आय एम प्रिटी शुअर ह्या दिसांनी ज्यो हालचाली चल्ल्या स्पिकर सर ह्या लँडाचेर म्हजो दोळो आसाच टू सी वॉट इज गोइंग टू हॅपन एज फार एज रॉंग डुईंग्स आर कन्सर्न. पूण ह्या ऑफिसरान समज सस्पेंड केलें ना स्पिकर सर हेच ऑफिसर आनीक ऑफिसां करतले. म्हाका फक्त कॅटेगरिकल तुज्या कडल्यान आश्वासन दी की तुजे पयले प्रायमा फेसी तुका जे इन्व्हेस्टिगेशना प्रमाणे मेळ्ळा त्या ऑफिसराक सस्पेंड कर. मागीर तुजो आयओ बीओ थ्रू विजिलन्स कर. पर्सनल डिपार्टमेंट तुज्याच कडेन आसा. स्पिकर सर दिस मॅटर जे आसा पळय न्ही हे कोमुदाच्या केसीसच्या रिलेटेड आसा आनी प्रत्येक कडेन कोमुदादी ज्यो आसा पळय न्ही अशा पद्दतीचे सगळे कडेन कोमुदादीन घोळ आसा. बट एक्झॅक्टली हांव हेजी फायल जी आसा हांव परत सांगता स्पिकर सर हाजी फायल आज मागून घेता एक्झॅक्टली डिटेल कित्याक ती कारण हाजी फक्त म्हाका ते आयओ आनी पीओ अपॉयंट करपाकूच फायल आयिल्ली. परत सांगता हांव हेजें डिपार्टमेंट वगैरे कळ्ळें म्हाका कळ्ळें. बट ताजी दुसरी फायल जी आसा ही हांव मागून घेता फायल आनी वॉट एवर द इन्क्वायरी कितें करून जे कितें एक्शन घेवपाक जाय ती स्पिकर सर हांव घेता. स्पिकर सर एकूच होम डिमांड येवपाची आसा. येवना अजून. होम डिमांडाच्या पयलीं मिनिस्टर सीएमान एक्शन घेवचें कित्याक हो डिमांडाक म्हजो आनी एक इशू परत आसतलो टू आस्क वॉट इट इज. सो तितलो पर्यंत टायम सीएमाक आसा टू टॉक टू युअर पर्सनल डिपार्टमेंट, टॉक टू युअर विजिलन्स अँड कम बॅक. ओके लास्ट सप्लिमेंटरी. Yes, sir. लास्ट सर हांव उलयतां मागीर उलय. लास्ट सप्लिमेंटरी. सर सेरुला कुमदादी हो इशू पळय हा एक मॅसेज वचपा जाय जे कुमदादीन इलिगल कोत्ताय ते. आय हॅव रेज द इशू ऑन रेव्हेन्यू ऑल्सो
I have been continuously raising these issues. एक message वचती. You are supporting, it shows, see, आता now, it was promised to me last assembly. आता अजून देखून त्याची ॲक्शन जायना. किती message we are sending across? You have a nice opportunity. Show your administration. Take action, because तुम्ही action एक कोणी Serula is a big scam, not a small scam. This scam is 33,000 square meters fraudulently एक मनशा नावार केली, illegal paper केले, Portuguese translation केले आणि ऑथेंटिकेट केलें, ट्रान्सलेशन ऑथेंटिकेट केलें, सर्टिफाईड कॉपीज मारल्यो, मामलादाराक ऑर्डर घेयली आनी लँड तेगे चाबजान केलें. 33,000 प्रायम लँड. आमी हिंगा कॅन्सर उलयताय तें लँड जर खंयच्या बऱ्या हॉस्पिटला दिल्लें, कितें दिल्लें, कितें फॅसिलिटी मेळ्ळें, हो भायल मनीस हो येता आनी आपणागे लँड कांय ना ती लँड चोदता आनी तेजी आमगे एक्शन जायना. हय, मेल्लो मनीस म्युटेट करून घेता, म्युटेशन सेम डे जाता, एडमिनिस्ट्रेटर सेम डे एनओसी दिता. हे प्रायम ऑफिसी लास्ट टायम दिला स्पीकर सर. म्हाका दिसता CM can go through it. If it is new to him, he can go through it. Before the home demands, he can give us the one assurance. small thing. Ejerni, based on this case, get records of all the mamladars in the whole state of Goa where cases have been compromised by attorneys and get it, give a direction. I have written to him also. I have written letters to him. I have been following up continuously. Now I write to you that you get an order. Jo kumdadi order जाताय. हुंयची compromise जाता आज सान. सगळं रिकॉर्ड तू घेवपा लाय तुगे ऑफिसान. स्पीकर सर, ताणें सांगलां तें हांव सगळ्या कोमुदादीन आयज पर्यंत कितें जालां पळय न्ही ताजो रिकॉर्ड घेता आनी कोणी अशा पद्दतीन जे लँड ट्रान्सफरी केल्ल्यो आहा पळय न्ही तेजी सगळी इन्क्वायरी करता. तो जर म्हणटा आसत मेल्ल्याच्या नांवान म्युटेशन जालां आसत, अशी मेल्ल्याच्या नांवान खंय म्युटेशन जालां आनी कोण प्रेजेंट नासतना जितकी म्युटेशन जाल्या पळय न्ही ती सगळी म्युटेशन जी ती काडटा ताजेरूय एक्शन घेता. म्हाका कांयच हरकत ना. हांव तुका सांगता म्हणजे कोमुदाच्यो लँड्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो लोकांक खावपाक न्ही, तूं म्हणटा तश्यो त्यो बऱ्या कामाक युटिलायज करच्यो. बरे प्रोजेक्ट येता आसत जाल्यार राज्यान दिवच्यो. तांकां दिवपाक कोण पळयना. कम्युनिटी खातीर लागता पळय न्ही तेन्ना कोमुदादी खंयच्योच दिना, चोरून खावपाक सगळे जाण फुडें आसता. अशें जर आसत जाल्यार सगळ्यो इन्क्वायरी करता. हे एकट्याचेर न्हू, सगळ्याचेर इन्क्वायरी लायता, काय हरकत ना. डिमांडाच्या पयलीं मातसो हो इशू घे. क्वेश्चन नंबर 7. तोच न्ही, आनीकूय जे आसात पळय न्ही ते सगळे दिता. म्हाजी तयारी आसा स्पीकर सर. टोनी फर्नांडीस. Very good, Speaker. टोनी फर्नांडीस. Speaker sir, I may be permitted to ask LQ number 7A. Speaker sir, answer as per given on the assembly portal. Speaker sir, I am प्रश्न विचारलेलो. The total number of works that are proposed and pending with the WRD department from Santa Cruz constituency. म्हाका आन्सर मेळ्ळा की 13 नंबर्स म्हणून दिल्या आनी हे 17 पयलीं कंप्लीट जाल्ले, हांव एलेक्ट जावचे पयलीं, आनी आतां 10 वर्क्स पेंडींग आसा. पेंडींग हातून शेड्युलान कितें म्हटलां की 5 वर्क्स स्क्रुटिनी चल्ल्या म्हणून आनी 5 वर्काचे एस्टिमेट अंडर प्रेपरेशन. म्हाका मंत्र्या कडेन इतलें विचारपाक जाय, तितून इंजिनियर्स WRD ना ते कित्याक प्रश्न विचारता तुका? यू आर ए व्हेरी एक्सपर्ट मिनिस्टर इन दीस. यू वॉज हॅविंग द प्रिवियस वॉज अ मिनिस्टर फॉर WRD बिफोर ऑल्सो. अदरवायज आय वूड हॅव नॉट आस्क्ड दीस क्वेश्चन. अडेज वर्सां लागलीं फकत स्क्रुटिनी करपाक हे पेपर, हे एस्टिमेट, आनी अडेज वर्सां लागलीं की 5 एस्टिमेट स्क्रुटिनी करपाक अडेज वर्सां लागलीं आनी एस्टिमेट अंडर प्रेपरेशन अडेज वर्सां लागलीं और 2 वर्सां लागलीं. म्हाका इतलें मंत्र्या कडेन विचारूंक जाय की हे वर्क्स जे हांवें सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतल्या, सबंद वाठारान घेतल्या, एके विलेजीन घेतल्या, जावं चिंपेल, जावं मेर्सेस एंड सांताक्रूज, हाचेर म्हाका तूं हे केन्ना देखून एस्टिमेट तयार जातले आनी काम केन्ना कॉमेस जातलें तें तुवें म्हाका सांगची. Because basically एक आमदार प्रपोजल धाडटा तेन्ना प्रायोरिटी आमी फिक्स करता. ही मस्ट हॅव टेकन प्रायोरिटी लिस्ट
or priority from the previous minister. Agdista, you have taken priority from the honorable ex-minister, no? Yeah. And he priority दिल उपरांत आमचे department estimate prepare करता. So हांव check कोता speaker sir कित्याक लागून तेजे OD source देखून कित्याक लागून pending उरते. And if required, you change the engineer, concerned engineers. कित्याक थोडे engineers speaker अशे आसता, they just take excuse, NOC na, ये ना, ते ना. So therefore, I will call the concerned engineer and I will see that to take up these works on priority, Speaker, sir. Speaker, sir, जशें मंत्र्यान म्हाका आतां हावजान इन्शुरन्स दिला पूण तसोच हांव मंत्र्या कडेन मागता की थोडे फावटी तुजे डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां NOC जायो, नालाच्यो NOC जायो म्हणटा. मोस्टली नालाज आर ओन्ड बाय कोमलीदाद आनी थोडे कडेन थिंगा एन्क्रोचमेंट जाल्ले आसता. आय एम नॉट गोईंग इन टू दॅट एन्क्रोचमेंट जालें. हांव कितें म्हणटा सगल्योच कोमलीदादी आमदारा कडेन बऱ्यो आसता अश्यो ना. तेन्ना जी प्रॉपर्टी एज पर द सर्वे प्लॅनाचे नाला दाखयल्ले आसता इन अ झिगझॅग दिस थिंग लायन्स ऑन द सर्वे प्लॅन, हांव म्हणटा तुमी 10 सेंटीमीटर सोडून ह्या नालाच्याच भितर तुमी कित्याक घेयनाय. आनी दुसरें म्हाजें कितें सांगचें म्हटल्यार जेन्ना नाला कंस्ट्रक्ट करता तेन्ना इट शूड बी डन इन अ सायंटिफीक मॅनर. हांवें थोडे नाला पळयल्या तांकां बेजूय कॉन्क्रिटाचो घालता आनी सायडीनूय वॉल्सूय आहा ती कॉन्क्रिटाची घालता. उदीक म्हणटा तें शिरोना जमनीक. तेन्ना एक मंत्र्याक म्हाजें सजेशन आहा, जेन्ना तूं नाला बांदता नाला when constructing the nalas, बेज म्हणटा तो मातयेचो आसूंक जाय or you can use laterite stones for the base. आनी तो बेजांतल्यान उदीक जित्ता तशें जावपाक जाय. सकयलूय बेज घालो जाल्यार ते वयले उदीक सारकें दर्याक वयता ना न्हू आनी ऑबस्टाक जाले जाल्यार मागीर नाला बुडोन उरता. चड करून आतां गार्बेज पडटा खूंय शिरकोता आनी सगळें मागीर डिजास्टर जाता. तेन्ना हांव मंत्र्या कडेन मागता की हे तुवें म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवचो आनी हो डिजास्टर जाला तो बिकॉज ऑफ 2.5 years दीस वर्क्स आर पेंडींग. हाचेर कितें जालां तें तुवें एक दीस येवन तुवें पळोवचें आनी तेच तरेन हेजेर एक्शन घेवचें. आनी दुसरें म्हटल्यार हे नाला बांदता तेन्ना एक सायंटिफीक मॅनरान तुवें बांदून दिवचें म्हणून म्हणटा. बिकॉज जे हॉनरेबल MLAन सजेशन केलां बरें सजेशन, कित्याक वी कांट कॉन्क्रिटायज दी नॅचरल नालाज. आनी दुसरें कितें जाता स्पिकर सर, in this direction we will see that to change the design of scope of work. कित्याक तेका दोनी वाटेन कॉन्क्रीट घायलें म्हणल्यार मोद्यांनी कॉन्क्रीट जावपाक जायना. So we carry out the detailed studies, but as per your suggestion, we will see to change the design of the estimates. Okay. Because Last supplementary. Question Ahmed. मंत्र्यान म्हाका आन्सर दिला फॉर इट्स अ व्हेरी गुड आन्सर बिकॉज ही इज बिंग ए क्वॉलिफायड इंजिनियर. आनी जरी तर अशें आख्याय सबंद गोंयचे जरी तर नाला अशें बांदले जाय तूं उदकाचे व्हडले प्रॉब्लेम जावचे ना. जमनीन म्हणटा तें उदकाक जमनीन गेले जाल्यार आमच्यो बांयो बऱ्यो उरतल्यो आनी थंयूय बऱ्यो उरतली. वी नीड वॉटर रिसोर्सीस लायक दीस. थँक यू स्पीकर सर एंड थँक यू मिनिस्टर फॉर योर कायंड आन्सर. Star Criminal 8, Luizin Falero. Start question 8A. Yeah. Speaker sir, answer as per given on the assembly portal. Speaker sir, हो सभागृह पवित्र आनी हे सभागृहांत जेन्ना आश्वासन येताय ती पूर्ण करपा जाय. हो प्रश्न जो आहा हांवें ह्या विधानसभेंत 3 फावटी हाडला. हो प्रश्न जो आहा तो फिशरीज मिनिस्टराक 2 फावट बरयला आनी आदल्या मुखेलमंत्र्याकूय 1 फावट बरयला. आनीक एवरी टायम म्हाका सांगपाक दिसता की मंत्र्यान आश्वासन दिल्लें आनी लास्ट आश्वासन, येस सर द प्रपोजल हॅज बीन मूव्ड टू द पर्सनल डिपार्टमेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ BFDA स्टाफ इन द गव्हर्मेंट सर्वीस. फाटले खेपेक जेन्ना हांवें प्रश्न विचारलो आदले मुखेलमंत्री स्वर्गेस पर्रीकारान म्हाका रिप्लाय दिल्लो की हे जे लोक जे BFD आहा तांकां एब्जॉर्ब करतलो म्हणून. आतां हांव
मुद्दम हांव जाणा हो फिशरीज मिनिस्टर एक्शन घेतलो म्हणून कित्याक आदले फिशरीज मिनिस्टरान एक्शन घेवपाक पावल मारलें पूण हांव सांगूंक सोदतां की दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सॅड केस हांव नको ह्या लोकांनी कितें पाप केलां आनी असले त्रास जावपाक जस्ट 1 मिनिट फक्त 15 स्टाफ आशिल्ले जे स्टाफ फिशरीज डिपार्टमेंटान घेतलोले जे स्टाफ फिशरीज डिपार्टमेंटान काम करताले आनी जे स्टाफाक गव्हर्मेंटान ट्रान्सफर केले BFDन आतां 15तले 2 स्टाफ परतून घेतले फिशरीज डिपार्टमेंटान 2 स्टाफ रावन रिटायर जाले 3 स्टाफ रागान रिजायन जाले 1 स्टाफ मेलो संवसार सोडून गेलो आनी आतां उलय म्हणटाय ते फकत 7 स्टाफ 7 members who were earlier taken by the fisheries department. They were working on the fisheries department. They were permanent employees. They are transferred to BFDA. Now BFDA is not functioning for the last 15-20 years. Honorable Chief Minister assured, I hope this Chief Minister will honor the assurance of the earlier Chief Minister. The Fisheries Minister had assured, I hope this Fisheries Minister will honor the assurance given by the earlier minister. There are altogether 42 BFDA staff, out of which 7 were taken directly by the Fisheries Department, balance were taken by BFDA. Government has assured that they would be rehabilitated. Honorable Minister, हांव नको कित्या लागून एक उलटे पण हांव जाणा तुमी तरी न्याय दितले you will look at this with a human face. These people are not getting the pay, they are not getting their new scales. They are totally neglected. Sometimes they get pay after 2 months, 3 months. And I'm sure the word given by the earlier Chief Minister will be honored by you. And these people will get some justice at the end of the day. Because BFDचो इतिहास भरपूर लांब आहा. If you go to the origin of BFD, सगळे जाण every successive government knows the chronology of this authority. तूं सांगते भाशेन the staff which were taken by the BFDA from the Fisheries Department, once they join, their whole things transferred and they are under the agency, under this Registration Act. They are not the department staff no more. Once they joined to BFDA, they came under the purview of that society, and they are not eligible to send back to. आता तूं सांगते भाशेन in this जर्नी थोडे मेले थोड्यांक शिफ्ट केल्या आनी उरल्याय ते एज पर युअर रिकॉर्ड ऑर माय रिकॉर्ड सारके ते तो कमी उरल्या सो गव्हर्मेंट इज एक्सप्लोरींग द पॉसिबिलिटी आतां तूं सांगते भाशेन लेट मनोहरबाई तेणें तुजे कडेन डिस्कस केल्लें उतर दिल्लें की गव्हर्मेंट वील टेक केअर ऑफ दिस स्टाफ आतां कितें जालें स्पिकर सर सांगचें म्हळ्यार द स्टाफ हॅज अचीव ऑलरेडी एज ऑफ से 50 म्हाका सुद्दां सगळे 50 क्रॉस जाला आनी हार्डली 10 years are left. So my department is exploring the possibility of giving them one-time settlement and teka ek golden handshake diun teka हें करपाक. And it is very difficult, Speaker sir, to take them to Fisheries Department because it is not permitted. No. Only 1 minute. There are 2 categories of staff here. One category, they were recruited by the Fisheries Department. They were altogether 15. Out of 15, 2 has been transferred back, 2 have retired, 3 has resigned, Eklo Melo expired, 7 ulle. These 7 did not volunteer to go there. These 7 staff were the permanent employees of Fisheries Department. They were forcibly transferred there. Now this is another thing. The second category of staff were recruited by BFDA themselves. Now the first category, Honorable the then Chief Minister, after hearing me, and you also have replied, I have got your reply here, wherein you have said the proposal is already decided to recruit them, to absorb them. So at least in memory of the former Chief Minister when he had said it, and at least with all the humanity, at least these 7, I सांगितलं तुमकां 8 जाण गेले, एकलो संसार सोडून गेलो, 3 जाण रिजायन जाले, 2 जाण रिटायर जाले, 2 जाण ट्रान्सफर जाले,
हे 7 उलय ते तरी तेम घेयाय तुमी डिपार्टमेंटान. And another thing, don't say, because I get a little upset. It's not your time. Earlier there were 80 posts sir. in the fisheries department. Speaker, sir, and government took directly 80 people when these people were idle. Government could have taken these people and then taken the balance. Think सरकारा पयशे घेवपा जाय आसले ते Because sir, the government is a continuous process. It is a then CM जर तशा पद्धतीचे प्रॉमिस दिल्ले आसत तर म्हाका खबर नाशिल्लें, तुमी म्हाज्या लक्षांत हाडून दिला. हांव फायल मागोवन घेता, फाल्यां पर्यंत फायल मागोवन घेता, पळयता आनी वॉट बेस्ट कितें करप शक्य आसा कन्सर्न मिनिस्टराच्या बरोबर डिस्कस करता. ओके, आनी वील कम टू द कन्क्लुजन. I thank the Honorable Chief Minister, but I am telling you, earlier there were like this only 80 posts. These people could have been absorbed, these 7 or 20. The balance they could have taken. But that time they wanted to sell this post. What is the best कितें आसा पळय ताच्या खातीर ते पळयता. ती बंद पडची म्हणून खूब जाणांनी प्रयत्न केले. कारण कितें, एकदां हो जागो विकपाक काडलो तो हांवें स्वता कॅबिनेट मिनिस्टर आसतना आडयलो. दिगंबर कामत माननीय आज जे ओपोजिशन लिडर आसा ते चीफ मिनिस्टर आशिल्ले. हाजेर इन्क्वायरी करपाक जाय. ह्या भुरग्यांक जर काडले आसत लोक रस्त्यार येतले, कारण कोणा तरी हे जागे विकपाक मेळना म्हणून हे सगळो घोळ चल्ला. हे जागे विकपाचे न्हय. हांगा BFDA, हांव जेन्ना फिशरीज मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना BFDA बरी चलताली. 22 काय 24 भुरगे थंय काम करताले. आनी ह्या सगळे भुरग्यांक फिशरीज डिपार्टमेंटान आयले इतर डिपार्टमेंटांनी घेवपाक जाय तांचे क्वालिफिकेशन प्रमाणे. आनी ही जमीन कोण विकपाक फुडें सरिल्लो आनी ही PFDA कोणी बंद करपाक फुडें सरलो हेची इन्क्वायरी करा. हे नायल्यार अशेंच चलतलें. ज्या कडेन गव्हर्मेंटाचे बरे जागे आसा थंय थंय अश्यो गोश्टी जातल्यो आनी हें बंद जावपाक जाय. व्हेरी स्पीकर सिरियस सर, गव्हर्मेंटाचे जागे आमी कोणाकूच विकपाक दिना, खंयसरूच. दिना. व्हेरी गुड. त्या बद्दल ना हांवें सांगलां आनी कितें कोण जर विकपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार ताजी इन्क्वायरी लायता. म्हजें सरळ म्हणणें आसा. आमी हांगासर गव्हर्मेंटची प्रॉपर्टी सांबाळपा खातीर आसा. सरळ म्हणटा, तुमी जर म्हणटा ते DFDची कितें ती प्रॉपर्टी विकपाक सोदतला कसो, हांव तेजेर इन्क्वायरी लायता. तो सांगतालो रॉक केली तेन्ना. ओके, ताजी आतां लास्ट तुमी सांगला त्या प्रमाणे 6 जून हांवें स्वता ब्लॉक केली ती. हांवें स्वता ब्लॉक केली. हांवें म्हटली ही प्रॉपर्टी करोड्स ऑफ रुपीजाची प्रॉपर्टी विकपाक जायना. गव्हर्मेंटाचो असेट हो. Speaker sir, he can name the minister Speaker sir. who has put an attempt. सांगलें मरे ताणें. लास्ट हाजी मिटींग जी आसा तुमी म्हटला ती 6 जून 2019 एक्चुअली फायनान्स सेक्रेटरीन धाडला तेजी फायल. हांव ती पळयता, फाल्यां मागोवन घेता फायल आनी वॉट बेस्ट वी कॅन डू फॉर दॅट स्टाफ आय विल सी. ओके. My only request is don't allow me to ask question another time. Please take action as early as possible. Thank you. प्रश्न रेज केला. ताका खूब वर्सां जालीं हो प्रश्न विधानसभेत येता. 7th पे 6th पे आहा 7th पे दॅट इज दॅट कॅन बी रेक्टिफायड. पूण एक लक्षांत दवरपा जाय जें ताणें लक्षांत हाडून दिलें की 80 पोर्ट फिशरीज डिपार्टमेंटान भरल्यात. हे बेकार आसतना म्हणजे हांकां हे जेन्ना हातूना एक्चुअली दे शूड हॅव गिवन देम प्रिफरन्स एंड दे शूड हॅव रिक्रुटेड देम इन द फिशरीज डिपार्टमेंट. दे हॅव एन एक्सपिरियन्स देम. 80 पोस्ट भरता आसतना सुद्दां तुमी हांचेर अन्याय केला. So at least you should give them, try to give them justice. That is what I feel. Because they have really worked. थोडे जाण गेले. आता मागे the question of 7. Only 7 people is remaining. ना हे 24-25. स्पीकर सर, बरेचशे डिपार्टमेंटां तेच करता. हाज्याय पयलीं तेच करताले. त्या डिपार्टमेंटान 20-20 वर्सां 25-25 वर्सां काम करता, तांकां थंयच सांडटा आनी नवीन भुरगे रिक्रूट केले वता. एखाद्या डिपार्टमेंटान जर डेली वेजीसचेर घेतलेले, हांव कितली डिपार्टमेंटां दाखोव स्पीकर सर. प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी 8 आनी 10 वर्सांच्या वयर काम करपी भुरगे आसात. तांकां केन्ना प्रिफरन्स दिवं ना आनी नवीन भुरग्यांक प्रिफरन्स दिलो सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आसा. हांव जवळपास सांगता की पार्ट टायम काम करपी सुद्दां आसात स्पीकर सर. म्हाका दिसता म्हणजे फाटले फावटी बरेचशे फावटी बऱ्याच भुरग्यांक फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळान घेतल्या. अजुनूय हांव सांगता म्हणजे जेंका खंय प्रिफरन्स मेळटलो थंयसर घेवपाक आमी नक्कीच ऑपॉर्च्युनिटी दितले. स्पीकर सर, स्पीकर फक्त सांगता सीएमाक ऑनरेबल एक्स सीएमान तेन्ना माविन ऑल्सो क्वेश्चन्स आहली स्पीकर सर उलोवपा जाय आसलें. तुमी आमकां उलोवपा दिलें ना. स्पीकर सर, एकूच सांगपाक तांचे वय ऑलरेडी 40 जावन 50 कडेन पावलें.
आतां एक्स सीएमान तांकां 2 स्कीम काडपाक घेतिल्ली. एक आसा तांकां वन टायम सेटलमेंट दिवन सोंपोवपाक, दुसरें तांकां घेवन खंय तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान घालपाक. इफ दॅट इज नॉट डे इन वर्बेटीम जाल्यार म्हाका दिसता सीएमान पळोवपाचें आनी ते डिसिजन योग्य घेवपाचें. Okay. 0 hour.